तो तथ्य जे म्हणटा पळय सामको खाली असलेले मनीस गरजेचे आहा पळय तांकां पावता. आज एक इल्लीगल घर लीगल जावप ते कितें आसता पळय म्हाका खबर आहा. केन्ना जेन्ना हांव जल्माक आयिल्लो पळय आय वॉज बॉर्न इन अ इल्लीगल हाऊस. कित्याक डॅडी कडेन पयशे नासलो. ही केम फ्रॉम अदर स्टेट. तो टॅग लागलेलो आसता ल्हानपणांसून. इल्लीगल तुम्ही इल्लीगल रावता आज मोडटले फाल्यां मोडटले. मिन्स दॅट मेंटल प्रेशर हांव भोगून येयला एक्चुली. आज जेन्ना आमची सरकार तुमकां एक लीगल घर दिता, तुमकां एक अभिमान आसपा जाय, गर्व आसपा जाय की एक तुमी बरे सरकाराक निवडून दिल्ले आसा. आनी आज ते तुमचे काम जे इल्लीगल घराचे लीगल करपाचे आसले हे फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टीचे सरकारूच करपाक शकता. एकदा जोरदार ताळये आमचे सरकाराक. कित्याक जे 15, 20, 25 वर्सां जावना पळय ते आज आमच्या सरकारान करून दाखयल्ले आसा. ऑपोजिशन कित्याक ते टिका करतले की हे सगळे भायले तुम्ही हांकां लीगल करता. तांकां सांगपाक सोदता की जेन्ना तुमी वोट मागपाक येतात तेन्ना तुमी एक स्टेटमेंट दिया की आमी भायल्यां कडेन वोट मागपाना म्हणून. तेन्ना ते सगळ्यान फर्स्ट ते आमचे कडेन येतले वोट मागपाक. आमची सरकार भेदभाव करना. इंडिया इज माय कंट्री. वॉट यू से. आमी सगळे भारतीय आसा. हे फक्त आमचे मदीं फूट लावपाक आसा, भायले भितल्यो करपाक. एक पार्टीन केल्ली पळय ती पार्टीच काबार जाली. वी शूड बी प्राऊड इंडियन. ज्या मंत्र्यान तुमच्या आमदारान करपाक जाय. खरेंच बरें दिसता की म्हजें भाग्य हे अलॉटमेंट आयज जाता ते हांव चेअरमॅन म्हणून आसतना जाता अशें. कारण इतलेंच जेन्ना तुमकां शिफ्ट केलें हांव 2 वर्साचो आसलो. म्हणजे 1983 तुमकां शिफ्ट केलें हांगासर. म्हणजे हे प्लॉट्स आयज अलॉट करता आनी आयज मेरेन लिटिगेशनान आहले आनी आयज प्रॉब्लम सॉल्व जायनासलो. तुमच्या आमदारान फाटल्यान लागून कंटिन्युअसली मिटिंगेक घेवन म्हाका कंटिन्युअसली हांगासर आपोवन ऑन सायड सुद्दां तुमच्या मदीं व्हरोन तुमच्या मदीं मिटिंग्स घेवन तुमचे डिफिकल्टीज तुमचे इश्यूज कितें आहात ते आयकोन तशेंच म्युन्सिपालिटीचे आमच्या हावजींग बोर्डाच्या खंय टेक्निकल लिगॅलिटीज म्हणटात ते खंय तरी वे आउट काडून पेपरवर्क करून हांगा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरच्या लिडरशिपी अंडर हे आयज सक्सेसफूल जाल्ले आसा. आनी खरेंच बरें दिसता की आयज आमी 120 अलॉटीजांक आमी अलॉटमेंट लेटर्स आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हातीन दितात. तशेंच टोटल आहा ते 544 पूण आयज 120 आयज दितात. फेज वायज दितले कित्याक एकदांच सगळ्यांक दिवपाकूय तितले डिफिकल्ट आहा पूण फेज वायज दितले. आनी तुमचो आमदार म्हणटा तो आजुनूय आमी ताका यंगूच म्हणटा, यंग एंड डायनॅमीक म्हणटात. त्याचे धडाडी पळोवन आमी खूब शिकतात. म्हणजे तेजे कडल्यान शिकपा सारकें खूब आमकां आज नवीन आमदार म्हणून तो खूब गायड करता आनी प्रत्येक गोश्टीन आमकां आमच्या फाटल्यान आसता. ताका लागून तेचे उतार ते 100% शुअर आसतले. म्हणजे येता ते 2-3 म्हयन्या भितर तुमचे उरलेले अलॉटमेंट्स आहा ते मेळटले. आज तुमकां महत्व कळ्ळो आसतलो. हिंगा कितलेची फंक्शन सदांच जाता पूण एक काम जे आमी सदां भाशणां उलयता गरिबां वयर काडपा जाय. इंग्लिशीन आमी म्हणटा एम्पावर द कॉमन मॅन, एम्पावर द पुअर पीपल. तांकां हातीन कितें तरी ग्रेस्तकाय खऱ्या अर्थान दिवची जाल्यार आज हें काम हांव समजता सगळ्यान व्हडलो धन्यवाद आमी दिवपा जाय. तेजे हातांतसून जाता म्हणल्यार आमचे मान्य मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. तशेंच इक्वली डायनॅमीक हांव समजता हावजींग बोर्डाचे चेअरमॅन बाबजीत आरोलकर. म्हाका खबर आसा हांव हे लिगलायज घरां करपा हावजींग बोर्डाची कितलेशे वर्सां ट्राय करता आनी हे ट्राय करतना हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा. जुवारी नगर सुद्दां लास्ट असेंब्ली सेशन आहा तेन्ना कितलेच लोकां तेणें लेटरां वांटली. हेच भाशेन तांकां ओनरशीप दिली आनी थिंगा हांव आमदार आसलो तेन्ना तांकां शिफ्ट हांवेंच केल्ले थिंगा आनी न्यू प्लॉट सुद्दां दिता तेन्ना हांवें ते लोकांक दिल्ले. म्हाजेर आख्खे गोंयान खूब टिका जाली. हांव जे भायले लोकांक दिता गोंयकारां प्लॉट दिना. हे लोक जे भायरसून येयला आमकां लागून कश्ट करता हांगा चडशे माझे कॉन्स्टिट्युएन्सीन सुद्दां आहा ते
30 स्क्वेअर मिटर 50 स्क्वेअर मिटर असले एरियान रावता, म्युन्सिपालिटीचे काम करता, सफाई कर्मचारी आसा, तांकां हांव खरें सल्यूट करता, कित्याक ते आमची सिटी क्लीन दवरता, आमचें गोंय ते क्लीन दवरता. हा म्हाका एक सांग, कोणी केन्ना पळोवंकूच नाशिल्लो विशय, केन्ना कोणाक पुडूनच वचूंक नाशिल्लें, कोणी सोडयल्या प्रश्न रे? सांगचें म्हाका हेंच्यांनी, कोणी कसलो प्रश्न सोडयल्या? अरे आज सांगता हांव, म्हणजे म्हज्या घराच्या अंतर्गत हांव जेन्ना रिव्ह्यू घेता, आतां पर्यंत 10,000 जाणांनी जवळपास तेंचे म्हणजे 21,000 जाणांनी आपले फॉर्म भरले आणि 10,000 जाणांचे डॉक्युमेंट्स क्लियर जाल्या, तांच्यो सर्टिफिकेटी म्हाज्या घराच्या अंतर्गत आमी दिवपाक शकले. किती व्हडली रिलीफ ही. म्हणून म्हज्या समेस्त गोंयकारांक अजुनूय हांव उलो मारता की अशा पद्दतीचे आमी म्हज्या घराच्या स्किमीच्या अंतर्गत मागीर ते कोमुदिदाद आसतले, रेव्हेन्यू लँड आसतले, आपूण पर्सनल बांदलेलें घर आसतलें, गव्हर्मेंट लँड आसतलें, हावजींग बोर्डाचे आसतले, रिहॅबिलिटेशनचे आसतले, किंवा ताच्या व्यतिरिक्त आमी जे म्हणटा एनक्रोच करून बांदलेले आसतले, त्या सगळ्या जाणांनी PDA कॉलनीच्या पयर हांवें पळयलें की PDA कॉलनीनूय होच प्रॉब्लेम आसा आमचो. कोणी मेळटा तशें बाबडो घर घेता, एकदांचे बेगीन बेगीन पयशे दिता आनी घर घेता. ओके, तो विचार करिना, तो कितले पयशे ते पळयना, सायडीक आनी खंय सवाय मेळटले जाल्यारूय पळयना. हेच बरें म्हणटा तो, आनी दिवपी बी ताका फटयता. खरें म्हणजे ती 12 लाख म्हणजे केदी व्हडली अमावंट. हा वेळ पडला जाल्यार ताका खूब बरें जागो हे ते करूं येता आसलो, बट लोक अशा पद्दतीन ह्या फुडें तरी फटोवचे न्ही. निदान आतां तरी म्हजें सरकार आयलां जाल्यार म्हज्या घराची योजना जी आसा पळय न्हू, ही 100% यशस्वी जावची, हाज्या खातीर जे हांव काम करीत आसा. म्हज्या बरोबर म्हज्या सरकारांतले सगळे मंत्री आमदार आप आपल्या मतदारसंघातले अशे सगळे प्रश्न हे सुटावे करता. माविनान उलयता आसतना आपल्या पुराय भाशणांतल्यान जे तेणी आढावो घेतलो की आपल्या मतदारसंघातल्यान कशा पद्दतीन कामाचो विकास हो करीत आसा. गोंयभरांतल्यान आमी ओवरऑल सरकार म्हणजे हे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणा किंवा ह्युमन रिसोर्स म्हणजे मनशा खातीर काम करपाचें काम हे आमी खूब मोठ्या प्रमाणात मागीर भुरग्यांक शिक्षणाची सोय आसतली, नोकरेची सोय आसतली, गव्हर्मेंट सेक्टरांत आसतलें, प्रायवेट सेक्टरांत आसतलें, त्योय खूब मोठ्या प्रमाणात दिवपाचें काम हे आमचें सरकार खूब मोठ्या प्रमाणात करीत आसा.